Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. Thank you for being here. May God bless you and your family. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाक वळखूंक ना आनी दिसतात त्या बऱ्या वस्तू उदेशी जो आसा ताची वळख घेवंक पावूंक नात वो केल्ल्या वस्तूंचेर मन दवरून त्या वस्तूंच्या घडणाराक वळखूंक ना ती मनशां सैंबानूच पिशीं. उजो, वारो, झडझडीत वारें, नोकेत्रांनी भरलोलें अंतरोळ, नेटान धांवतें उदक आनी अंतरळावेले दिवे हीं सगळीं संवसार चलोवपी देव म्हूण तीं समजलीं. वस्तूंचे स्वरुपायेक भुलोवन तांणी तांकांच देव कशें मानले. पूण ह्या वस्तूंचो धोनी तांचे परस अदीक उत्तम म्हूण तांणी जाणा जावचें, कित्याक तेच स्वरुपायेच्या घडणारान तांकां रोचल्यात आनी तांचे पदवेचें आनी बळाचें तांकां कौतूक दिसलें तर ह्योच वस्तू केल्यात तो तांचेवन कितलो अदीक पदवेदार हें तांणी तोरकून काडचें. कित्याक रोसनांच्या हडपणा आनी स्वरुपाये उदेशी अनुमान करून त्याच रोचणाराक आमी वळखूंक पावता. तरी ह्या मनशांचो व्हड गुन्यांव करूंक जायना, कित्याक देवाक सोदतना आनी ताका ओत्रेकतना तीं घडयेक वाट चुकतात आनी ताणें केल्ल्या वस्तू मदें रावून ह्या वस्तूंची वळख घेवंक तीं भार घेवन वावुरतात. पूण इतली सोबिताय पळोवन भायल्या रुपाचेरूच तांचें मन उरता. तरी आसता तांकां गुन्यांव ना म्हूण म्हणूंक जायना, कित्याक संवसाराच्यो वस्तू सोदून काडूंक तांकां इतली जाणवाय आसा तर ह्या वस्तूंच्या घडणाराक रोखडोच कित्याक सोदून काडूंक पावली नात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचें काम परगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. उलोवप ना, उतर म्हळ्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक प्रिथुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमापर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. उद्गार. Soy Sorves Fora, soy Sorves Fora, soy. घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून धरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Soy Sorves Fora, soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जशें नोयेच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातोलें. नोये तारवांत भितर सरलो तो दीस पर्यान लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो. त्या म्हणासर पर्याळो आयलो आनी तांकां सगल्यांक भुसकोळ लावन मारली. आनी जशें लोताच्या दिसांनी घडलें तशेंच जातोलें. लोक खाता पियेतालो, विकतालो आनी विकतें घेतालो, लायता खयतालो आनी घरां बांदतालो. पूण ज्या दिसा लोत सोदोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा स्वर्गार थावन उज्या आनी गोंदोकाचो पावस पडून तांचो सगळ्यांचो भस्म जालो. मनशाचो पूत उक्तीन दिश्टी पडटलो त्या दिसा तशेंच जातोलें. तो दीस येतोच कोण पाटसार आनी ताची मुस्तायकी घरांत आसत जाल्यार ती व्हरूंक ताणें सकयल येवचें न्हय. तशेंच शेतांत आसत ताणें पाटी वेचें न्हय. लोताचे बायलेचो उगडास करात. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो ताचो इबाड करतलो आनी तो इबाड करता तो आपलो जीव सांबाळतलो. हांव तुमकां सांगतां, ते राती 2 जाण एका अंथरुणार न्हिदलोले आसतले, पूण तांतल्या एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. 2 बायलो एका दांत्यार दळून आसतल्यो, पूण तांतले एकलेक व्हरतले आनी दुसरेक सांडटले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, सायबा खंय? आनी ताणें तांकां सांगलें, मोडें आसत थंय गीदूय एकटवतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ आपलो जीव इबाड करतात ती आपलो जीव वांचयतली. लूक 17 वळ 30 आनी 3. नियाळाक आदार. आमचे सोर भोंवतणी बऱ्या मोनाची भावा भयणां आसात. ती आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना खंयच्याय वेळार आनी कसलेय परिस्थितीन दुसऱ्यांक आदार दिवंक फाटीं सरोनात. तांचे हांसते मुखामोळ खुणायता उक्ते हात सेवे चाकरेचे. पळयल्यार दिसता तांचो जीव इबाडटलो काय, पूण ना. तांच्या दयाळ काळजा मोनांक आनी बऱ्या कोळण्यांक लागून ती आपलो जीव इबाडचे बदलेक आपलो जीव वांचयतली. आयच्या शुभ वर्तमानांत लोताचे बायलेक कितें घडलें ताचो उगडास करात. आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात ती आपलो जीव इबाड करतली आनी आपलो जीव इबाड करतात ती आपलो जीव वांचयतली. फुडें मेळटा 2 बायलो एका दांत्यार दळून बसलोली, पूण तांतले एकलेक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. समाजांत नदर भोंवडायल्यार असले जायते जाणांचे प्रस्न आमच्या दोळ्यां मुखार दिसून येतात, जांचे वरवीं बरेपण हाडून दुसऱ्यांक आदाराचें जावंक येता. पूण आमी भियोन फाटीं सरतात. दुसऱ्यांक बरें करून म्हाका कितें बरें मेळटलें ही वायट चिंतना सोडून बऱ्यो कोण्यो आदारल्यार देव आमचो जीव वांचयतलो. दयाळ बापा, सेवे चाकरेंतल्यान माप मेळचिनासतना दुसऱ्या सोवें दयाळ जावंक आमकां तुजी दयाळ भुरगीं कर. आमेन.
Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.